येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 2 दिसाचे गोंय भेटेर. INS हंसा विमानतळार राज्यपाल, मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांनी दिलो येवकार. वास्को निर्माण जाला नवो वाद. शिवाजी राजाच्या पुतळ्या कुशीक वेलकम टू संभाजीनगर पोस्टर उबो. गोशी घालू नाकात नांवावयल्यान. बेकायदेशीर पोस्टर लावप्यांचेर कारवायेची मागणी. पहिल्याच पावसात मिल रॉक रायबंदराच्या रस्त्याचो धूप. हॉट मिक्स केल्ल्या रस्त्याक गेल्या वेर. रस्तो कामाच्या बाबत दर्जाचेर सरकाराचें ना लक्ष, पडला प्रस्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत उदरगत कितल्या वेगान जाता हो चर्चेचो विशय. पूण वाद मात विजेच्या गतीन निर्माण जाताना दिश्टी पडटा. चिखले हालींच व्हडा दबाज्यांत शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबो केलो. अस्कीत पुतळ्या कुशीक वेलकम टू संभाजीनगर अशें बरयल्लो व्हडलो बोर्ड एके रातीन एके वातीन उबो जाला. वास्को सध्या हो चर्चेचोच न्हू, मतभेदाचोय विशय जावन रावला. तातूंतल्यान मनभेद जावचे न्हय अशेंय कांय जाणांक दिसता. गोवा 365 विविध घटकां कडेन उलोवपाचो यत्न केलो. कांय जाणांनी वास्को हें आदी संभाजीनगर आसलें अशें सांगलें, जाल्यार कांय जाणांनी समाजात धोशी घालपाच्या यत्नांचो हो नवो भाग असो दुबाव उक्तायलो. सद्याक तरी वास्को द गामा विरुद्ध संभाजीनगर ह्या नांवांचेर गरमागरम चर्चा चल्ल्या. NCPचो अध्यक्ष फिलिप डिसोजान पालकमंत्री ह्या नात्यान थळाव्या आमदाराच्या खानार जबाबदारी दिल्या. आयकात ताका. कितें आसता सटन मरे जे आयज वास्को द गामा म्हूण आयज नांव चलता ते सगळ्याच्या तोंडार आहा, ल्हान भुरग्यांचे आहा. पूण हें बोर्ड मारपाचो आनी हो नांव देरेफेन ते चेंज करपाचें रिजन कितें कांय समजना. सो कितें आसता जेन्ना एक MLA जालो ओ तूं कोडे एक सिटी यू आर अ फादर ऑफ सिटी वास्को द गामा हेजेर जोरी तर हे भाशेन तूं देरेफेन तुमी तर आपण जायते भाशेन करप पूण तें टोटली रॉंग. कित्याक आमी 2 फावटी मिनिस्टर, आमी 2 फावटी रेव्हेन्यू मिनिस्टर. आतां हे हेजेर आमी केन्नाय चिंतूंक ना देखून वो केन्नाय देखून आमी एक यूज करपा देखून आमी हे म्हणना. जायतीं वर्सां जालें हे पेशे हांवें चोयलां, हांव रेशन कार्ड आनी कित्याचे हे वस्तूचेर आसलें. पूण कितें आसता फायनली हे भाशेन देरेफेन तो बोर्ड मारप आनी हे जे पब्लिसिटी करप हे टोटली रॉंग. काँग्रेसीच्या राज्य पावण्यावेल्या अल्पसंख्य विभागाचो मुखेली नझीर खानान ह्या संदर्भात कलेक्टराक निवेदन भेटोवपाचें थारायलां. ताचो सरळ प्रस्न, नगरपालिका वा पंचायती कडल्यान परवानगी घेवन हो पोस्टर उबारला हय? ना जाल्यार संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करची. पयलीं आमी कंडेम करता आनी ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक सांगपा पळयता की बाबा वेदर इट इज अ ऑफिशियली गॅजेटेड नेम ऑर नॉट. आनी तुमकां एक सांगपा पळयता की आयज हांवें ते संभाजीनगर वेलकम टू संभाजीनगर बट संभाजीनगर बोर्ड घातला खंय तेंच्यांनी इट इज अ चिकालीम विलेज पंचायताच्या एरियान. आतां वेदर इट इज अ संभाजीनगर चिकालीम पंचायत ऑर इट इज वास्को ते मेन्शन करूं ना. सो आतां तेजेर दुविधा आसा. हांव कोण केला पळय ताका विचारपा पळयता वेदर संभाजीनगर वास्को म्हणपा पळयता काय संभाजीनगर चिकालीम. सो आतां चिकालीम विलेज पंचायताचो आमचो सरपंच आसा, आमचो गव्हर्मेंट मिशनरी आसा, तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय वेदर वी टू कॉल चिकालीम एज अ संभाजीनगर और वास्को एज अ संभाजीनगर. फर्स्ट सिटी ऑफ गोवा. सो नाव ते सेटअप जाला आमचे वास्को द गामा एंड विल बी कन्सिडरिंग एज अ वास्को द गामा. एंड मी एज अ मायनॉरिटी चेअरमॅन I will give one memorandum to the deputy collector of Vasco, Baba, saying that what board they have born is officially or unofficially. It is unofficially. The government should remove the board and I request village panchayat of Chikalim, sarpanch and panch, बाबा हेजेर तुमी एक्शन घेवपाचें. कितें आतां हे म्हाका दिसता की एरियान चिकालीम पंचायती एरियाचेर बोर्ड घातला. सो पंचायत हॅव टू टेक अ डिसिजन whether it is a चिकालीम संभाजीनगर or वास्को संभाजीनगर. आनी आमी हे नांवाचेर केन्नाच हे करचे ना बिकॉज इट इज अ वास्को द गामा एंड वील कन्सिडर एज अ वास्को द गामा. नांवांचेर बोवाळ कित्याक? आदी सावन ज्या नांवान ह्या वाठाराक पाचारतात तेंच नांव कायदेशीर करचें. वास्को भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष दीपक नायक म्हणटा.
ताचो काका खंय ताच्या बापायक संभाजीनगर ह्या पत्त्यार लेटरां धाडटालो. आतां प्रयागराज नांव जावं येता जाल्यार वास्कोचें संभाजीनगर कित्याक जावं नजो? आयकात ताचो युक्तिवाद. तो खंय तरी संघटनान तो बोर्ड मारला वेलकम टू संभाजीनगर. आनी एक्चुअली फाटीं एक 4 वर्सां पयलीं तुमकां खबर आसतली की जेन्ना जुझेफ फिलीप रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलेलो, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना खंयच्या तरी रेशन कार्डाचेर एड्रेस संभाजीनगर म्हणून आसलेलो. हांव नको तो चुकलो आसतलो करपाक, चेंज करपाक वास्को दा गामा, काय खबर ना. पूण इन म्हाज्या चायल्डहूड टायमाचेर म्हाजो काका म्हापसासून म्हाका पप्पाक आमचें हें धाडटालो, कितें लेटर्स धाडटालो. दॅट टायम तो बरयतालो संभाजीनगर म्हणून बरयतालो. सो संभाजी प्रयागराज नांव समज चेंज जाता जाल्यार वास्को दा गामा संभाजीनगर सुद्दां जावंक शकता. पूण लोकांची भावना ती. हांगा थोडे संभाजीनगराचे भावीक आसा आनी थोडे वास्को दा गामाचेर आसा. सो कितें तरी एक म्युच्युअल अंडरस्टँडींग जावन खंयच्या तरी लिगली आज कितें आसा पळय, जें एक्झिस्टींग कितें पयलीं आसलेलें पळय तेंच आसचें अशें म्हाका दिसता. मुरगांव पालिकेचो अधिकृत प्रतिनिधी आशिल्लो नगरसेवक फ्रेडरीक हेन्रिकाचें म्हणणें मात वेगळें. तो म्हणटा बोर्ड लावपाचें काम PWD पालिका वा पंचायतींचें. तांणी तो काडून उडोवचो, नाजाल्यार लोकांनी काडून उडोवं येता. कोणी तरी बोंडेरांनी केलां हें काम, ताका म्हत्व कित्याक दिवचें? This is being done by some fringe guys, so lunatics, I would say lunatics. They just want attention. They want to create discord, they want to create, problems between people. Not required. Don't give them the importance. Simple. It's whose job to put up. That's just a makeshift board. The job of putting up boards is either PWD signages. It's PWD municipality or the panchayat. I think that area falls for panchayat. I'm not sure, panchayat or municipality. So simple. The authorities have to remove that board. If authorities don't remove that board, then the people should go and remove that board. No problem. Then let the person who has put it come forward, no, to say, Baba, I'm board guy lamo. Otherwise, don't give these guys such importance. They don't need that importance. Authorities on board काडपाक जाय. कित्याक illegal board to. It is misrepresenting. Misrepresentation is happening. There is discord amongst people unnecessarily. Why? Who wants this problem? I don't think politicians want this. People don't want this. So that one or two nuts, I would say, do this mess, and people are falling unnecessarily. People are hue and cry is being made out of nothing. Board card. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मिलरॉक ते रायबंदर पाटो ह्या रस्त्याचेर नव्यान डांबर घातला, पूण मॉन्सूनाच्या पयल्याच पावसान रस्त्याक वेर गेल्या. रस्तो चिखलान भरला. रस्त्याचेर डांबर घातल्या उपरांत रस्त्याचे कसलेच प्रमाणीकरण जायना. होय, पळयात हो रस्ते आनी हेर रस्ते, फरक कळटलो. गोवा 365 गोंयभर रस्त्याची स्थिती आनी तांचेर आशिल्ल्या खड्ड्यांचेर सेगीत उजवाड घालत आयला. आयज आमी तुमच्या मुखार हाडटात तो मिलरॉक ते रायबंदरा पाटो रस्त्याची अवतिकाय, जी आमच्या एका पळोवप्यान आमच्या नदरेक हाडून दिली. फाटल्या सप्तकांत रस्तो हॉटमिक्स आसलो, पूण कांय दिसांनीच रस्त्याची चपाती जाल्या. भौशीक पयशांचो धूप हो गुन्यांव न्हय. पळयात रिपोर्टरान दाखयली रस्त्याची अवतिकाय. हे आसा रिबांदर नियर मिलरॉक कॉलनी आनी हो रोड जस्ट 1 वीक बिफोर हॉट मिक्सिंग केल्लो आनी तेची आतां हालत पळय, क्वॉलिटी ऑफ वर्क. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोझारियो. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आयज 2 दिसाचे गोंय भेटीचेर आयला. INS हंसा विमानतळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नाईक आनी हेरांनी तांकां येवकार दिलो. राष्ट्रपती कोविड 15 जुनाक दोना पावला हांगा नव्या राजभवनाचो बुन्यादी फातर घालपाचे आसात. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाची कार्यकाळ 24 जुलयाक सोंपता. 18 जुलयाक भारताच्या फुडल्या राष्ट्रपती खातीर वेंचणूक जातली आनी 3 दिसांनी मतां मेजतले. मिंडबंद म्हटल्यार हे खेपे भाजपाच्या फुडारपणा खाला सत्ताधारी युती कडेन खात्रीन जैत मेळोवपाचे आंकडे नात. 2017 वर्सा भाजपा NDA कडेन TRS, YSR, काँग्रेस आनी भाजपाचो तेंको आशिल्लो
राष्ट्रपती कोविंद हांणी काँग्रेसीच्या फुडारपणा खाला विरोधी पक्षाचे उमेदवार मीरा कुमाराचेर मात केल्ली. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. केंद्रान आयज अग्निपथ येवजणेचें उक्तावण केलें. संरक्षण सुत्रांनी दिल्या म्हायती प्रमाण सशस्त्र तातडीन विकती घेवपा खातीर निधी दिवप तशेंच पगार आनी पेन्शन बिलांनी कपात करपाची मोख दवरत सशस्त्र दळा खातीर केल्ली ही एक मूलगामी भरती येवजण. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान ही येवजण इतिहासीक निर्णय अशें म्हणत सुरू केली. ह्या प्रक्षेपणा खातीर लश्करी, नौदल आनी वायुसेना ह्या तिनूय सेवांचे मुखेली हाजीर आशिल्ले. हे येवजणे खाला 17.5 ते 21 वर्सां पिरायेच्या सुमार 45,000 लोकांक 4 वर्सां खातीर सेवांनी भरती करतले. 17.5 ते 21 वर्सां पिरायेच्या सुमार 45,000 लोकांक 4 वर्सां खातीर सेवांनी भरती करतले. फुडल्या 90 दिसां भितर भरती सुरू जातली आनी जुलय 2023 मेरेन पयलो बॅच तयार जातलो. ह्या कार्यकाळात 6 म्हयन्याचे प्रशिक्षण आसतले. तांकां 30,000 ते 40,000 मदीं म्हयन्याळो पगार आनी भत्तो दितले. आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी. अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है. अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो. यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफ़ी बेहतर होगा. साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी. अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है. The primary source of strength are the personnel who man the machines of war, and the Agnipath scheme would give all eligible citizens an opportunity to join the armed forces as Agniveers. The Agniveers who will form a part of the Indian Air Force are going to be an inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity, and excellence. These core values equip our men and women with the knowledge, ethos, and pride to render service to the nation and forms the bedrock on which professional attitudes and beliefs that characterize an air warrior are formed. एक तरफ ये हमारी आर्म फोर्सेस के टैलेंट पूल को विस्तार करेगा, साथ ही साथ ये हमारे युवाओं को गर्व से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का आकर्षक ऑप्शन भी देगा. इंडियन नेवी अग्निवीरों को अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, अदर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स एंड यूनिट्स और लेटेस्ट वेपन्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, आईटी सिस्टम्स, नेटवर्क्स वगैरह में काम करने का यूनिक अनुभव प्रदान करेगी. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting Agniveers through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. The scheme, we believe, will attract young talent and motivated youth with the right skill sets to join the Army.
It will also result in increased availability of medically and physically fit personnel at the cutting edge level of field units. It will also ensure better utilization of recruit training period, resulting in enhanced availability of soldiers to the field army. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परदेशांतल्या एका नागरिकाक 1.5 लाख रुपया मोलाचो चरस बाळगिल्ल्यान पेडण्या पुलिसांनी अटक केलो. निरीक्षक विक्रम नायकाच्या फुडारपणाखाला पुलिसाच्या एका पंगडान आरोपीचेर धाड घालून अंमली पदार्थ जप्त केले. हरमला रावपी 30 वर्सां पिरायेच्या ह्या मनशा कडेन वट्ट 152 ग्राम ड्रग्स सापडिल्ले. ह्या प्रकरणात फुडलो तपास चालू आसा. भारतात मंगळारा 6,594 नवे दुयेंती सापडल्यात. कालचे परस 18% उणे. सोमारा भारतात 8,084 नवे दुयेंती सापडले. देशात 8,000 परस चड दुयेंती मेळपाचो हो तिसरो दीस. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या आंकडेवारी प्रमाण देशांतलो सक्रिय केशींचो आंकडो 50,548 आसा. एकूण दुयेंतींतले 0.12%. गोंयांत मंगळारा 104 दुयेंतींची नोंद जाली. मुंबई नागरी अधिकाऱ्यांनी BA4 आणि BA5 सब व्हायरंटाचो एक दुयेंती मेळ्ळा. देशांतल्या ह्या नव्या सब व्हायरंटाच्यो हाच्या आदी 4 केसी सापडल्यात. वर्साचे सुरवेसावन संवसारभर कोविड संसर्गाची बळिश्ट व्हेरियंट म्हळ्यार ओमिक्रोन. ताच्या उंचेल्या संक्रमणाचे गतीक लागून व्हेरियंट कांय वेळातच आक्रमण डेल्टा व्हेरियंटाचेर शेक गाजोवपाक यशस्वी जालो. फाटल्या 7 दिसांत भारतात 51,646 दुयेंती. एकूण दुयेंतींक लागून चड परिणाम जाल्ली 5 राज्यां महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश. महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, दिल्ली ह्या 5 राज्यांनी चड मरणां. मुंबई नव्या ओमिक्रोन व्हेरियंटाच्यो पयल्यो 4 केशी मेळ्ळ्यात. दुसऱ्या दिसा रशियेत BA4चे दुयेंती मेळ्ळ्यात. BA4 हे संक्रमणाचें प्रमाण सगळ्यांत चड पूण सौम्य आसता. हॉस्पिटलांत दाखल करपाचें प्रमाण उणें आसा. गळो दुखप, जोर येवप, नाक व्हांवप, स्नायू दुखप, पुरो जावप ओमिक्रोन व्हेरियंटाची सामान्य लक्षणां. वास ना येवप, रूच नाचप ही ओमिक्रोनाची लक्षणां न्हय. दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान दिल्लीत भौशीक चांचण्यो परतून सुरू. मुंबय आनी महाराष्ट्राच्या हेर वाठारांनी कोविड-19ची दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान वैजकी तज्ञ म्हणटात चडशा दुयेंती भितर सौम्य लक्षणां दिसतात आनी चालू आशिल्ल्या सौम्य ल्हारांत मरण येवपाची शक्यताय उणी आसा. तशेंच चिंतेचो नवो व्हायरस व्हेरियंट दिसूंक ना. नवो सब व्हेरियंट आनी कोविड केशी वाडप म्हटल्यार नवे ल्हार न्हय अशें तज्ञ म्हणटात. हो एक अपेक्षीत चड उतार जो अदी मदीं त्या वाठारांत दिसता. फेस मास्क न वापरप आनी बुस्टर शॉट न घेवप हे दुयेंसी वाडपा फाटले मुखेल घटक आसूं येतात अशें तज्ञ म्हणटात. लोकांनी मेकळे भोंवप, हालचालीचेर उणो निर्बंध आनी प्रवास वाडप हेंय ताचे फाटलें कारण आसूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. हालीं अपघात वाडत चल्ल्यात. हॉस्पिटलांनी ऑपरेशनाच्या वेळारय रक्ताची गरज आसता. आपले रगत कोणाचो तरी जीव वाटोवपाक शकता ही भावना दवरून रगत दान करपाची वृत्ती भोव महत्वाची. हालीं ती उणी जाल्या. रक्तदान हे एक अशें दान जे दुसऱ्याचो जीव वाटोवपाचें पुण्य पदरात घालता अशें मानतात. संवसारीक रक्तदातो दिसा निमतान रक्तदान्यांनी हें सांगलें. संवसारीक रक्तदातो दीस ह्या दिसाचे निमित्त साधून मडगांवच्या हॉस्पिसियोचे ब्लड बँकेन रक्तदातो दीस मनयलो. जायते जाणांनी रक्तदान करून आपली समाजीक बांदिलकायेचें भान दवरलें. हॉस्पिसियोची दोतोर प्राची नायकान रक्तदानाचे फायदे सांगले जाल्यार रगत दिवप्यांनी कर्तव्य पुर्ततायेची खोस उक्तायली. ऐकात. The aim is to raise awareness on the importance of donating safe blood and blood products. Many people have this question as to who all can donate blood. So I want to tell you all that anybody in the age group of 18 to 60 years of age can come forward to donate. The weight should be at least more than 45 kgs. And of course the hemoglobin also has to be between 12 to 17 grams %. And as you all know, day by day the need of blood
is on rise. There are many cases of accidents and many surgeries which are going on. So we need more and more people to come forward and donate blood for a better cause. Blood donation is a good thing. Like it keeps you also healthy, and at the same time, your blood is available for others who require the time of emergency. And most important, I feel is that if you donate blood, when you have an emergency in your family, by just providing the card, you can get a blood sachet at that time immediately. Otherwise, you would have to donate at that instant when there is a stress. So instead of that, if you have got a card, it would be always better to donate blood in advance so that you and your family members always have the opportunity of having blood readily available quickly. हांवें सद्याक आयज हॉस्पिसन ब्लड दिला आनी ब्लड दिवपाचें कारण म्हणल्यार आयज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे आनी ह्याच निमतान तुमकांय हांव अपील करता की तुमी ब्लड दिवचें आनी लोकांची सेवा करची. तुजी सेवा उतरांनी जावची न्हय तर ती कळण्यानी जावची. ब्लड दिवन जावची. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. भारतीय प्रीमियर लीग 2023-27 खातीर मिडिया हक्काचे पावणे 2 वेगवेगळ्या प्रसारकांनी भारतीय उपखंडा खातीर पॅकेज ए टीव्ही आणि डिजिटल हक्क पॅकेज बी जिखले. 5 वर्सांच्या काळात 410 मॅची जावपाच्यो आशिल्ल्यान दर एका IPL खेळा खातीर दर मॅचीचे वट्ट मोल 107.5 कोटी रुपया जाला. क्रिक बजच्या अहवाला प्रमाण दर खेळाक 57.5 कोटी रुपया टीव्ही हक्क मेळोवपी कंपनीन डिजिटल हक्का खातीर दर खेळाक 48 कोटी रुपयांची बोली लावपाचें आव्हान दिल्लें. आतां ही पावणी पॅकेज सीचे बोली कडेन वतली, जो 18 खेळांचो बिगर एक्सक्लुझिव्ह इंडिया डिजिटल हक्क आसा आनी ताचें मुळावें मोल 16 कोटी रुपया आसा. पॅकेज डी बोली हक्कांनी पावणी सोंपतली. उरिल्लो संवसार 5 प्रदेशाचो आसा. दर एक खेळा खातीर मुळावें मोल आसा 3 कोटी रुपया. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. मदीं मदीं पावस शिवरिल्ल्यान मंगळारा वातावरण मातशें दमट आनी सुकें आसलें. राज्यांत पावस थोड्या वेळा खातीर कमी जाल्ल्यान ह्या सप्तकाच्या उरिल्ल्या काळात हलकोसो पावस आनी दमट आसपाची शक्यताय आसा. ह्या सप्तकांत तापमान उश्ण उरतलें. आयज चडावात तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जातलें, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 सेल्सियसाचेर पावतलें. 18 तारीख मेरेन राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. पूण खर हवामान आनी खर वारो घोळपाचो आशिल्ल्यान नुस्तेमारी करपाक दर्यांत वचपाचें टाळपाचें अशी शिटकावणी दिल्या. ह्या सप्तकांत पावस शिपडून पडपाचो अदमास. आयज चडावात आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 18 तारीख मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचपाचें टाळचें अशी शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.